पीडब्ल्यूडीच्या माध्यमांतल्यान एक 13 ते 15 हजार कोटी रुपया वेगवेगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टाक दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आणि खूपशे कडेन तुम्ही पळयता लोक सांगता तुमकां की काम चालू आहा म्हणून ट्रॅफिक जॅम जाता, बिकॉज एक्चुअली वर्क इज हॅपनिंग ऑन द ग्राउंड. तुम्ही जर ह्या सायडीक साऊथ गोवा गेल्यार तुम्ही पळयता की रुंदीकरण रस्त्याचे चल्ल्या. नॉर्थ गोवाच्यान बी रस्तो प्रोजेक्ट सँक्शन जावन टेंडर जावन वर्क ऑर्डर दिवन ते बी काम चालू जाल्ले आसा. मोपाचो एअरपोर्टचो प्रकल्प घ्या, त्याच्या भायर तुम्ही इलेक्ट्रिसिटीचे इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर ग्रांट घ्या, तुम्ही वेगवेगळे खात्यान आनी वेगवेगळे व्हडले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सँक्शन करून पैसे दिवपाक आनी वेगळे अपग्रेडेशन दिवपाक केंद्र सरकारान आनी आमचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीच्या माध्यमांतल्यान गोंय सरकार हे पैसे आमकां गावल्ले आसा. आनी मेन म्हणजे कितें आसा, जेन्ना आमी कितें उलयता आनी जेन्ना आमी पळयता की केन्ना केन्ना विरोधक नमन करूं काय आनी कितें करूं तेजो काय अर्थ ना. कित्याक एक सांगूंक सोदता तुमकां की इवन आरोग्य क्षेत्रांत 350 कोटीचो प्रकल्प प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाच्या माध्यमांतल्यान गोंया राज्याक दिवपाचो प्रयत्न प्रधानमंत्रीन केल्लो आसा आनी काम फुल स्विंग चालू आसा. म्हणजे गोंयचे जनतेक सगळ्या दृश्टीन आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर आसल्यार आमी आनी फुडें वचूं शकता. बॅकबोन ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर, त्याच्या भायर आमचे एअरपोर्ट आनी इतर काही गोष्टी जे ट्युरिझमाच्या माध्यमांतल्यान वाड जावंक जाय जाल्यार हे जे प्रोजेक्ट जाय ते वाचपाक तरेतरेचे गोष्ट खूबशे कडेन फ्लायओव्हर इतर काही गोष्ट हांव एक सांगूंक सोदता लोकांक आनी आमचे मिडियाच्या भावांक आनी भयणीचे आयज आयिल्ले हांगा की नमन केलें म्हणून जायना. काँग्रेस पक्ष जेन्ना सत्तेर आसली फावंडेशन घालपाक पावले ना जुवारी ब्रिजाचो. आयज तुम्ही स्वता पळयता की जुवारी ब्रिजाचो एक स्टेट ऑफ आर्ट ब्रिज काम चालू आसा. नमन केले म्हणून वाळपय बी पावले नमन करपाक पार्टीचे अध्यक्ष 10 लोक बी नसले मेजपाक बोटार तुम्ही घेऊ शकता. कित्याक भायले लोक घेवन तुम्ही नमन दुसरी कडेन करपाक शक्य जायना. आनी एक सांगता की ह्या तरेचे पार्टीचो अध्यक्ष नवो पार्टीचो अध्यक्ष जाला तेका उत्साह काम करपाक म्हणून म्हाका दिसता तो बसीन एकूच ग्रुप घेवन सगळे कडेन भोंवता. ती कोण तरी महिला बी बोबो मारीत आसता तेजी गाड्यार भोंवता आनी कितें करता. हांव घेवना बिकॉज दे आर नॉट इवन वर्थ मेन्शनिंग. आनी हे केल्यार तांकां हांव सांगूंक सोदता नमन निश्चित करा पूण जुवारीचे एक पुलार वचून पळया की नवे पूल कशे बांदता. आनी मनोहर पर्रीकर श्री मनोहर पर्रीकरचे इनिशिएटीव्ह आनी भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमांतल्यान हे सगळे प्रकल्प जाग्यार आयल्या. मांडवीचो पूल तयार जातकूच तुम्हीच म्हणटले जे कितें कंजेशन जाताले ते सगळे डिकंजेस्ट जातले. पण हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर इनडायरेक्टली हेल्प्स द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. काय गोष्टी मार्गार लावंक जाय ते निश्चित मार्गार येतल्यो. पण भारतीय जनता पक्षाक हे टिका जे कोण करता हे जे कोण 10-12 लोक वयता काय 20 लोक वयता बाकीच्या मतदारसंघांतल्यान सगळे कडेन भोंवता लोकांक वचून मेळटा हे काम त्यांनी तेंचो सरकार आसतना करूंक जाय आसलो. आमचे वाळपय विकास जावंक ना म्हणून सांगल्यार तुम्ही आमचे कोण पत्रकार भाव भोवले आसतले वाळपय तुम्ही स्वता पळयतले की वाळपयचो कसो विकास जाला तो 70रीचो कसो विकास जाला बाकीचे परिसरांत खंय खंयचे प्रोजेक्ट आमी हाडल्यात. पण मेन म्हणजे कितें आसा बेश्ट्या लोकांक दिशाभूल करपाक आनी मुख्यमंत्री बरो नासल्या कारणान एब्सन्स ऑफ मुख्यमंत्री हे तेजो एडवांटेज घेवपाचो प्रयत्न करता की आमी नमन करता लोकां मदीं. हे केन्ना सत्तेर आसतना नमन करपाचो हांकां विचार येवंक ना. काँग्रेसचो सरकार 10 वर्सां केंद्रान आशिल्लो पण काँग्रेसच्या सरकारान हे जे भारतीय जनता पक्षाच्या सरकाराच्या माध्यमांतल्यान केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान गोंया राज्याक जे पयशे दिले 1/3 बी पयशे दिवपाचो प्रयत्न केंद्र सरकारान करूंक ना. काँग्रेसचो सरकार करूंक ना. हेजो नमन करूंक जाय. हांव पार्टीचे अध्यक्षाक सांगूंक सोदता तूं नमन कर पण तुजो जो केंद्रान जो सरकार आशिल्लो मनमोहन सिंगाचो सरकार आशिल्लो त्या सरकारान गोंया राज्याक पयशे कित्याक दिवंक ना. तेन्ना ब्रिज कित्याक जावंक ना. जुवारीचो पूल एकदम म्हत्वाचो पूल एक पुला खातीर पयसो दिवंक ना. रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर हा तो तसोच उरलो. रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आयज जे काम चालू आहा गोंया राज्यात इतिहासान ह्या तरेचे काम केन्ना चालू जावंक ना. आनी आयज हेल्थ सेक्टर आसूं सगळे सेक्टर आसूं हे केंद्रांतल्यान जे पयशे आयले हे फक्त गोंयचे आमचे जनतेक तेजो फायदो जातलो. 100 कोटी फॉर रिजनल कॅन्सर सेंटर इतर काही गोष्टी हे जे केंद्रांतले हांव फक्त केंद्राचे उलयता केंद्राचो फायदो गोंया राज्याक कसो जाल्लो आसा. आनी आयज हांव सांगूंक सोदता की हे जे कोण महिला आनी कोण आमची नमनची टीम आहा ती नमन टीम म्हणपाची तुमकां ते नमनची टिमान वचून हे प्रकल्प जे चल्ल्या ह्या प्रकल्पाक वचून पळोवचे आनी मागीर तेणी स्टेटमेंट करप. बेश्टे खंय भाजी मार्केटान गेले आनी आमच्या लोकांक हे आमचेच लोक म्हाका काल फोन केल्लो लोकांनी हे बेश्टे वचून फोटो ऑफ करता ते प्रेसाक दिवपाक की आमी गेल्ले म्हणून वाळपय पावले पर्ये पावले सांखळी पावले काय जावपाचें ना. खंय पावत
पावले म्हणून काय ना, पण ज्या तरेची टिका केली वयता आणि ज्या तरेचे काँग्रेस पार्टी भारतीय जनता पक्षाचे वेगवेगळे आरोप करता, हे सगळे गोष्टी काँग्रेस पक्षान विचार करूंक जाय की आपल्याकडे बोटां एक बोट दुसरीकडे दाखयले 4 बोटां आपल्याकडे पॉइंट जाता. आमकां खात्री आहा की जर मायनीचो जो विशय हा फक्त आमचे प्रधानमंत्री सोडू शकता. आणि तुम्ही केन्नाच हे मनात हे दवरू नका की प्रधानमंत्री लक्ष घालिना काय, प्रधानमंत्री खंय ना खंय दुर्लक्ष केला. हे मायनिंग जर गोंयांत चालू जालें काँग्रेस म्हणून मागता म्हणून न्हू, लोकांचे हितान जे भारतीय जनता पक्षाची इनिशिएटिव्ह केंद्रान भारतीय जनता पक्षाचे सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी सरकार चलयता आणि तांकां गोंयांची परिस्थिती खबर आहा आणि गोंयचे जनते खातीर तेच कितें तरी वाट काडटले. लोकांक भडकोवपाचो काम निश्चित काँग्रेस करता, पूण जेन्ना हे काम फुडें वयतले तेन्ना तांकांच कळटलें की तांकां शब्द जे उलयल्या ते फाटीं घेवचे पडटले. कित्याक खंयी तांकां संदी गावली थंय वचून घेवराव घालप, खंयी संदी गावली लोकांक भडकोवपाचो प्रयत्न करप. पण कन्स्ट्रक्टिव्ह सजेशन कितें आहा ते कन्स्ट्रक्टिव्ह सजेशन केन्ना दिला काँग्रेस पक्षान? काँग्रेस पक्षान व्यवस्थित कन्स्ट्रक्टिव्ह सजेशन पेपरान ब्लॅक अँड व्हाईट घालून मुख्यमंत्रीच्या ऑफिसान दिवपाची गरज आहा. तुमचे हे सजेशन आहा जाल्यार तुम्ही निश्चित दिवचे. बेश्टे भाशणां ठोकली म्हणून जायना. केंद्रान आयज पर्यंत काँग्रेस पक्षाचे पार्लमेंटरी पार्टीन प्रधानमंत्री रिप्रेझेंटेशन दिवंक ना की आमचो सपोर्ट आहा म्हणून तुमकां ऑर्डिनन्स काडपाक. दियात न्ही. नमन करपाचे ऐवजी हांगा थंय नमन करा वचून. थंय तुमचे अध्यक्षाक मेळात, अध्यक्षाचे डेलिगेशन घेऊन प्रधानमंत्रीक मेळात. हे केला काँग्रेस पक्षान? काँग्रेस पक्ष लोकांक गोंयच्या लोकांक फक्त भडकयता आणि हेंचो कांयच अर्थ ना.